जावन आमकां टायम दिलो हे बारीकशे इंटरव्यूक म्हणून तुमचे देव बरें करूं. पयले सुवातेर म्हणल्यार एक सर्क्युलर आयला हेजे आमकां एक जाण आसा की सर्क्युलर म्हणल्यार कितें की प्रत्येक ऑटोनॉमस बॉडी म्हणजे आनी बाकीचे गव्हर्मेंट हे 31 मेरेन खंयचेच नवे रिक्रुटमेंट जाल्यार रिक्रुटमेंट रिलेटेड इंटरव्यू सुद्दां घेवपाक जायना जावं खंयचे एडवर्टायजमेंट आउट करप ना टील 31 मार्च 2025. पूण आमी अशें आयकून आयलां की तरी आसतना तुमचे म्युनिसिपालिटीन काही इंटरव्यू पोस्ट आउट जाले, इंटरव्यू सुद्दां घेतल्यो आनी ताजो प्रोसेस आतां चालू जाला. हें कितें तुमच्या म्युनिसिपालिटीन कितें चलता हें? म्हाका दिसता ह्या जाता म्हाका की गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर आउट केल्लो की 31 मार्च म्हणल्यार खंयचोय न्यू रिक्रुटमेंट जावं ते गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जावं ती आमची इंडिपेंडंट बॉडी ज्यो आहात ऑटोनॉमस बॉडी ह्या बॉडीनी रिक्रुटमेंट न्यू घेवचो न्ही. सो हाजेर दखल घेवन म्हाका दिसता मारगांव म्युनिसिपालिटी, कुर्चोरे काकोरा म्युनिसिपालिटी आनी आपले रिक्रुटमेंट खंय तरी फाटीं घेतलेले आहा. पूण सांगे म्युनिसिपालिटीन आमकां सुद्दां कावन्सिलरांक सारकें खबर ना की बाबा रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टार्ट जाला ओ इंटरव्यू अमक्या दिसाक दवरल्या. इट वॉज नॉट इन्फॉर्म टू मी. म्हाका दिसता मॅक्झिमम कावन्सिलरांक तें खबर आसचें ना. आतां आमी ऑपोजिशनान आहा सोड खबर, रुलिंगाचे सुद्दां दोग तीग जाण कावन्सिलरांक खबरूच ना की इंटरव्यू ही आयज आहा वो काल आहा वो पयर आहा कितें. पूण खंय तरी म्हाका दिसता डेफिनेटली हांव चीफ ऑफिसर जो आहा सिद्धार्थ प्रभू हाजेलें उलयल्लो आहा आनी ताका हांवें सांगलेलें आहा की सर एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन तुज्यान इंटरव्यू घेवपाक जायना, तुज्यान रिक्रुटमेंट न्यू घेवपाक जायना. तुम्ही रिक्रुटमेंट कोणाकूय घेया एज पर तांची क्रायटेरिया, तांचे परफॉर्मन्स, तांचे एक्सपिरियन्स कोणाकूय घेया. पूण घेता आसतना खंय तरी सारकें तुमी घेवपाक जाय. रिक्रुटमेंट तांणी बंद दवरलो आहा. तो रिक्रुटमेंट बंद दवरलो आसतना ह्या म्युनिसिपालिटीन आयज न्यू इंटरव्यू घेतलेली आहा. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता चीफ ऑफिसराक आनी हांवें बाकीच्या कावन्सिलरांकूय सांगलां की बाबा रिक्रुटमेंट केन्ना तो तांकां खबर ना कित्याक गव्हर्मेंटान ऑलरेडी इनिशिएट केल्लें आहा की तुमी रिक्रुटमेंट बंद दवरा 31 आनी एज पर गव्हर्मेंट लॉ आमी तें घेवपाक शकना. चीफ ऑफिसराक हांवें मेसेज घालून सांगलां, फोनारूय उलयल्लो आहा. सो आय विल सी वॉट दे आर टेकिंग. नाजाल्यार हाजेर मुखार वचपाची आमची तयारी आसतली. पूण जो प्रोसेस स्टार्ट केला इतके आतां नोटिफिकेशन काडून सुद्दां जाल्यार खंय तरी तुमचे म्युनिसिपालिटीचे मॅनेजमेंट हेजे अगेन्स्ट वता अशें तुमकां दिसना? सो डेफिनेटली दिसता न्ही. आयज म्युनिसिपालिटी जरी आपल्या जायचे करपाक शकता, आयज ही म्युनिसिपालिटी कोणाची आनी ही म्युनिसिपालिटी कोण चलयता हें सगळ्यांक खबर आहा. पूण हांव कितें म्हणटा ऑपोजिशन कावन्सिलराक एक सांगना तें सांगना, ते रुलींग कावन्सिलाक पूण सांगा मरे बाबा अमकेचो इंटरव्यू म्हणून. आयज चीफ ऑफिसर हो आमचो सांजेचो मामलेदार आहा. ही इज अ गव्हर्मेंट सायडीचो तो मनीस. ताणें लक्षांत घेवपाची गरज आहा. दो ताका घडये खबर नासतली की गव्हर्मेंटान तो सर्क्युलर काडला म्हणून. हांवें ताका तो सर्क्युलर आनी धाडलेलो आहा, सर्क्युलरूय दिल्लो आहा की गव्हर्मेंटान टील 31 मार्च 2025 न्यू रिक्रुटमेंट बंद केल्ले आहा. आनी म्हाका विश्वास आसा की फाल्यां ना परवां ते तुमी ते स्क्रॅप करतले ते. आनी करना जाल्यार डेफिनेटली गव्हर्मेंटाची जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांचे देर धाडपाची म्हजी आनी बाकीचे जे आमचे कावन्सिलर ऑपोजिशन जावं रुलिंगांतले काय आहा ते आमी करतले. पूण रिजल्ट आउट जाला? रिजल्ट आउट जाला ना, पूण तांणी ऑलरेडी इंटरव्यू कंडक्ट केल्या. इंटरव्यू सुद्दां मारगांव म्युनिसिपालिटीन आनी कुर्चोरे म्युनिसिपालिटीन कॅन्सील केल्ली. आयज त्यो बी क्लास आनी ए क्लास म्युनिसिपालिटी त्या म्युनिसिपालिटीन जेन्ना गव्हर्मेंट रूल फॉलो जाता आनी आमची म्युनिसिपालिटी जातून बजेटरी प्रोविजनूच ना. आयज आमचो लेबर जो आहा, आमचो स्टाफ जो आहा वो 2-2 म्हयने, एक म्हयनो, 1.5 म्हयनो, 3-3 म्हयने पगार नासतना आसता. तेन्ना हे पोस्ट तुमी घेता ताका बजेटरी हें आहा काय कितें? ताका बजेट तुमी दवरला तुमकां कांय ना. आयज सुद्दां बजेटाची मिटींग जाली ना म्युनिसिपालिटीची. सो दीस म्युनिसिपालिटी इज वर्किंग एज अ हेडलेस चिकन. तांकां डायरेक्शनूच ना, विजनूच ना. म्हाका खबर ना कितें. हांव चेअरपर्सनाक 100 फावटी सांगलां टेक ऑल युअर 10 कावन्सिलर्स टुगेदर. कित्याक फाल्यां अशें कितें जालें जाल्यार तुमकां जो इन्स्ट्रक्शन दिता तुमचो कार्यालयाचो रिंग मास्टर तो कांय तुमचे मदें पडचो ना. सो इट इज ऑल मॅस चल्लेलें आहा आनी हें मॅस जावपाक जायना म्हणून हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्ली आहा. पूण चेअरपर्सन जर करना जाल्यार सुद्दां चीफ ऑफिसराचेर म्हाका विश्वास आहा की तो करतलो म्हणून. आनी हांवें ताका सांगलां सिद्धार्थ प्रभू यंग भुरगो आहा ताका तूं कसल्या दर्पणाक येनाका. एज पर कायदो तूं करनाका. तुका नाल्यार कायद्याच्या हितून 4 हितून उबे करपाची आमची तयारी आसतली. ओके, एक वटेन म्हणटा तुमी की सॅलरी सारके टायमार मेळना जावं बजेटरी प्रोविजन ना, पूण स्टाफाचो शॉर्टेज, एक्चुअल शॉर्टेज तुमकां आसा म्युनिसिपालिटीन? स्टाफ शॉर्टेज आहा, पूण तो स्टाफ शॉर्टेज ड्रायव्हराची म्हाका दिसता व्हडलीशी कमतरता ना. कारण चेअरपर्सन कितें डेयली
हिंगा तिंगा वचना. ओके. आनी सांगेची म्युन्सिपालिटीचो जो एरिया जी आहा ही सहज अशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका याद जाता म्हजो बापूय आग्नेल डिकोस्टा चेअरपर्सन जावन गेलो. पण आमी अशें वाडान बी खंय वयता आसतना केन्नाच आमी गाडी यूज केली ना. व्हडलोसो रेडियस आमचो व्हडलो आसना, 1.5 किलोमिटरा भितर आमचो सगळो वॉर्ड कंप्लीट जाता. म्हळ्यार व्हडलो 5 किलोमिटर 6 किलोमिटर असो आमचो वॉर्ड नासता. पूण एक टावन आमचो बारीक आहा आनी पॉप्युलेशनूय सी क्लासा टायप आहा. एक तूं बायक घेवन सुद्दां गेलो 10 वरार भोंवता जाल्यार तुका घरासर म्युन्सिपालिटी घेवपाक व्हडली गरज नासता. आनी तो एक टायमार म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाक हाडून सोडली सकाळची जाल्यार परत तिका 1:30-2 व्हरपाची घरा. तेन्ना सुद्दां व्हरपाक तो येवपाक शकता. बाकीची कामां जी मदें गॅप मेळटा 10 ते 11, 12 ते 1 हे 3-4 वरां बाकीचें काम करपाक शकता. पूण ड्रायव्हराची व्हडलीशी गरज अशी म्हाका दिसना. पूण लेबर जाय, येस लेबर म्हणटा तेंकां गरजेचें आहा. कारण खंय तरी आतां एक खंयचें वॉर्डार फंक्शन आसता, सोमोदायचें फेस्त आसता, जात्रा आसता, देवळा लागीं फंक्शन आसता, तेन्ना तिका निवळ करपाचें आसता. आनी एक 2 जाण लेबर आमकां पावना. हॉल आमचे ऑक्युपाय जाता. हॉलान जेन्ना फंक्शन आसता तेन्ना 3 ते 4 लेबर लागता. हांवें तांकां पयर हेंय घातलेलें आहा की जे आमचे बाकीचो फंड आहा 15 फायनान्स जावं 14 फायनान्स हातूंतल्यान प्रोविजन करून जे हॉल धुवपाचे मशीन हें घेया. कारण आयज 3 ते 4 लेबर येद्या व्हडले हॉल धुवपाक लागता. सो लेबर डेफिनेटली घेवपाक जाय, पूण ड्रायव्हराची व्हडलीशी गरज आहा अशें म्हाका दिसना. ओके. आमचे बाब आमी पळयता की फाटले दिसांक खुबशे इन्सिडंट्स जाले, इल्लिगल लेडीज जावं मारामारी, चोरी. आनी तुमी सदांच इंटरव्यू जावं तुमच्या बायटान सुनिता सावंत जी साऊथ गोवाची एसपी आशिल्ली हेका तुमी सदांच प्रेज करी आनी ती बरी सपोर्टीव आशिल्ली म्हणूनय भरपूर फावटी तुमी नमूद केलां. पूण आज अशें पळोवपाक येता की तिका खंय तरी इतके कर्तृत्वान आनी कार्यशील आशिल्ले अशें एक बायल मनशेक खंय तरी ट्रान्सफर करता, अकस्मात ट्रान्सफर. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? आय फील दॅट होम डिपार्टमेंट हॅज टुडे एक व्हडलो सेटबॅक गोंयच्या होम डिपार्टमेंटाक जाल्लो आनी खास करून सावथाच्या लोकांक जाल्लो. म्हाका याद जाता सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जेन्ना सुभाष वेलिंगरान कमेंट केल्लें तेन्ना सुद्दां मॅडम सुनिता सावंत ही एसपी आशिल्ली. शी इज व्हेरी डावन टू अर्थ पर्सन. आनीक डेफिनेटली काम करता आसतना ऑपोजिशन रुलींग म्हणना आसतना सगळ्यांक गोंयकार म्हणून, कारण एक गोंयकार काळी जाल्ली बायल मनीस ती. आनी दुसरी तिका गोंयकारपण म्हणटा तें तिच्या काळजान ना. जरी ती ऑफिसर लेवलाची मनीस जाली जाल्यार सुद्दां आमची गोंयकार हें आमकां तेजें प्रावड फिलींग आहलें. पूण ती आयज जेन्ना ट्रान्सफर जाता आनी विदावट रिजन आनी कांय दीस पयलीं गव्हर्नरान ताका एक बरी ऑफिसर म्हणून एवॉर्ड दिल्लो आहा, इतलें तिचेर तुस्त जाता, इतलें तेजें बरेपण जाता. ऑपोजिशन लोक तिका प्रेज करता, बरें काम करता म्हणटा, रुलिंगूय म्हणटा बरें काम करता. तरी आसतना सरकाराच्या लेवलाचेर तिची ट्रान्सफर जाता. इट इज अ व्हेरी सेटबॅक टू द होम डिपार्टमेंट. कारण बरे ऑफिसर हांची ट्रान्सफर जाता. हांव म्हणना जो आतां IPS जावं कोण येयला पळय तो वायट म्हणून, बट तो येयला ताजें काम कशें चलतलें, तो कसो काम करतलो हाजे उपरांत आमी कमेंट करतले. पूण सद्याक बरी मजली मनीस जी आशिल्ली तिका कित्याक ट्रान्सफर करप हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह आहा. म्हाका याद जाता की जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जेन्ना हें जालें प्रोटेस्ट जालो तेन्ना सुद्दां शी वॉज अ पर्सन डोंट डू लाठी चार्ज अननेसेसरी. कारण लोक शांत आहा, लोक बरे आहा. मॉब जे इतलें चाळवल्लें आहलें त्या मॉबा भितर येवन लोकांक अंडरस्टँड करप की अशें रावा, आमी ताका ट्राय करता, धरता, लोकांक एक सजमून घेवपाचें एक कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल ही सुनिता सावंत जी मॅडम आहा SP आदली साऊथ गोवाची हिचे मध्ये आशिल्ली. आनी कितल्योश्यो केश्यो तेणें पार्टी पॉलिटिक्स सेपरेट धरून, रुलींग ऑपोजिशन सेपरेट धरून तिणी सॉल्व केल्ली आहा. अमित नायकाचे केसीन सुद्दां जायते कडेन घडये कितलें धडपण आनी कितलो प्रेशर आसून सुद्दां जावं ताका जो हल्लो जालो त्या प्रकरण सुद्दां सुनिता सावंतान भरपूर कॉपरेट केल्लें आहा. आमच्या टायमार सुद्दां आमकां जावं बाय प्रतिमा आसतले, म्हाका जे प्रोटेस्टर्स आसतले हे इतले चाळवल्ले कारण आमच्या खंय तरी सेंटाचेर कोण तरी एकलो उलयलो आनी धर्मा मध्ये झगडी घालपाचो प्रयत्न ह्या सुभाष वेलिंगरान केलो. त्या सुभाष वेलिंगराचेर जेन्ना प्रोटेस्ट लोक चाळवल्लो, पूण सुनिता सावंत जी इतली पाशियस आसली मनीस, इतली ताका ऑफिसर लेवलाची लोक चाळवतालो, पूण तरी आसतना ती अंडरस्टँड जावा तुमी आमचे गोंयकार भाव हे रितीन ती अंडरस्टँड करताली. सो आय फील दॅट साऊथ गोवा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनान तिच्या ट्रान्सफरीन एक भरपूर पोकळी निर्माण जाल्ली आहा. आतां जो नवे IPS ऑफिसर जे येयल्ले आहा ते कशे रितीन भरून काडटा हें तांचेर डिपेंडंट आहा. सी ट्रान्सफर जातल्यो जायत रावतल्यो
पूण खंय तरी एक बरी ऑफिसराक सदांच लोक याद दवरता. पूण साऊथ गोवान SP सुनीता सावंताक सदांच गोंयकार लोक याद दवरतले. तुम्ही जशें म्हणलें की नवो जो SP आहा तो बरें काम करता, जावं ताजे कॅपेसिटी तितकी आसा, पूण एक जेन्ना लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता, खंय केस जाता, जाल्यार एक गोंयकाराचें जें फिलींग अंडरस्टँड करपाक जाय तें एक गोंयकारूच अंडरस्टँड करूं शकता. आनी म्हाका दिसता जेन्ना अशे पदाचेर जेन्ना एक गोंयकार पावता तेन्ना खंय तरी लोकूय बीन तेजें आयकोपाक जावं त्या मनशाचें आयकोपाक तयार आसता. पूण केन्ना चड वाडटा जेन्ना कोणूय भायलो आसता जो समजोवपाक शकना, कित्याक हांगसरले मातयेचे इश्यूज थोडे आसता ते मातयेचो मनीसूच समजोवपाक शकता. तुमकां असो दिसना हो एक मोठो एक आघात गोंयकाराचेर, जावं इनजस्टीस कशें तिका अकस्मात ट्रान्सफर करप म्हणजे कित्याक आमी कायद्याचेर भरपूर हुशार लोक आमकां मेळटले, पूण कायदो गोंयकाराक लागून मातसो मोग करपी फक्त आमचे गोंयकार मेळटले. हें सुनीता सावंतान केल्लें आहा. हांव सदांच सांगता, DYSP सुद्दां आसतना ते प्रत्येक मनशाचेर अवलंबून आहा कशें लोकांक हँडल करप. आयज संतोष देसाय सारके DYSP आहा, ताका लोकांक कशें हँडल करप हें ताका बरें कळटा. सो लोकांक कशें कंट्रोलान हाडप हें संतोष देसाय करपाक शकता. हांव PI सुद्दां उलयता आसतना सचिन पानलकर हिंगा PI जावन गेलो. एक व्हेरी अंडरस्टँडींग मनीस. आयज तो कुडचड्यार CID म्हणून आहा, पूण एक अंडरस्टँडींग. लोकांक बेस्ट पुलीस स्टेशन ऑफ सांगे म्हणून त्या टायमार आमकां एवॉर्ड मेळ्ळो सचिन पानलकर PI आसतना. कितलेशे सचिन नार्वेकर म्हणून PI जावन गेलो, संतोष देसाय साहेब हिंगा PI जावन गेलो, मंजू साहेब हिंगा PI जावन गेलो, देवेंद्र गाड हिंगा PI जावन गेलो. इतले लोकांक अंडरस्टँडींग करपाचें आसतात. पूण कितलें जाल्यार पूण एक मनशाचेर जें डिपेंडंट आसता कशें लोकांक अंडरस्टँड करून घेवपाचें. आतां सेकंडली तूं पळोवपाक शकता आतां प्रवीण गांवस PI म्हणून आहा, ताका लोकांक उलोवपाक कळना, रीत ना, कितें उलयता, फटफट करून लोकांक तोडून दिता. ती एक बाजू. तेज्या बाजू कडेन संतोष देसायाक दवर. संतोष देसाय म्हणटा तो बाबा पुता कसो असो तशी अंडरस्टँडींग ना. सचिन पानलकराक दवर, तो अंडरस्टँडींग करून. म्हाका याद जाता सचिन पानलकरान दोग भावां मदें एकामेकाक मारपाक गेल्ल्यो असल्यो सुद्दां झगड्यो कॉम्प्रोमायज करून दिल्ल्यो आहा. म्हणजे भाव तुम्ही कोर्टाक वचनाकात, हें सचिन पानलकरान केल्लें. अशा PIक लोक याद दवरता, अशे DYSPक लोक याद दवरता, अशे SPक लोक याद दवरता. हांव सगळे पुलीस स्टेशन आनी सगळो होम डिपार्टमेंट पाड म्हणना. सांग्यार सुद्दां 75% पुलीस बरे आहा, पूण 25% जे पुलीस आहा, 4-5 जाण आहा ते हो PI धरून, तो PI ताचो हेड, हांकां धरून आख्खे पुलीस स्टेशनाचें नांव गाणवता. पूण हेड जो आहा फॅमिलीचो, जो पुलीस स्टेशन एक फॅमिली, तो हेड बरो आसपाक जाय. तो हेड जर कितें करप पुलीस स्टेशनाचें नांव गाणवतलें. पूण एनीवेज जिंगा सुनीता सावंत आयज गेल्ली आहा, आय विश हर ऑल द बेस्ट आनी देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालो आनी असोच जस्टीस ज्या पोजिशनार ती पावल्ली आहा त्या पोजिशनार तेणी त्या हितून दिवचें आनी सदांच गोंयकाराचें नांव उंचल्या पोटार तेणी दवरचें. आनी हांव देवालय मागता की अशी मनीस गोंयच्या पुलिसांच्या हातून उंचल्या पावंड्यार पावची, जी सावथाकूच उरची न्ही, गोंय राज्याचेर तिचो हें उरचो, वयर ती पावची, जावं DGP ह्या लेवलाची ती पावची. तिका म्हजे सगळे गूड विशीस, गोंयकारांचे गूड विशीस आसात. कारण सगळेच पुलीस वायट आसना, पूण कांय पुलिसांक लागून सगळ्या पुलिसांचें नांव गाणवता.